आज फोंडे मतदारसंघांतल्यान हांवें आम आदमी पार्टीच्या चिन्हाचेर म्हाजो उमेदवारी अर्ज भरला. सध्या फोंड्यान आमी डोर टू डोर करता आसतना फोंडेकारांचे खुबशे प्रश्न आमकां समजले, जे आमकां हेजे पयलीं बीन खबर आशिल्ले आनी ताचेर कोणीच आजून पर्यंत वाचा फोडून नाशिल्ली. ऑलमोस्ट 80% फोंड्यान डोर टू डोर आमी केलां आनी तातूंतल्यान आमकां समजलां. उमेदवारी अर्ज भरपाचो इतलो हेतू आशिल्लो की फाटले सगळे राजकारणी आमी पळयले, तांच्यांनी फक्त राजकारण केलें. दुसरें म्हणल्यार फोंड्यान चल्ल्या ती फक्त संगीत खुर्ची आनी त्या खातीर उदरगत म्हणटा ती जायना. आनी ह्याच खातीर ह्या फावट फोंड्यान बदल जाय हो नारो घेवन लोक हांगा बदल घडोवन हाडटले. सुरू करता आसतना म्हाका फोंडेचे प्रश्न जर तुमकां सांगपाचे आसत, आमी कितें करतले हें सांगपाचें जर आसत जाल्यार ह्या कॉम्प्लेक्साच्या भायर वचपाची गरज ना. हो कॉम्प्लेक्स जो आसा हांगा सगळे तरेची डिपार्टमेंटां आसा. PWD, इरिगेशन, मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, लेबर, एक्सायज, कलेक्टर, त्या भायर सब रजिस्ट्रार, ट्रेजरी, सब रजिस्ट्राराचे थोडे दस्तावेज हांगा आसा आनी ही खूब महत्वाची बिल्डींग आमच्या फोंडेकारांक खातीर. पूण आमी हांगासरली परिस्थिती पळया, हांगासरले कोर्ट रूम पळया वचून, थंय स्टाफाक बसपाक जागो ना, थंय मुणकाराचे केसीस आमी लडयता. डेप्युटी कलेक्टरान वचून पळया, इतल्यो केसीस जाता पूण थंय सोयी सुविधा कांयच ना. हांगा खूब महत्वाचे लोकांचे डॉक्युमेंट्स आसा. फाल्यां जर ह्या बिल्डिंगेन कसली घटना घडली जाल्यार कितें जातलें? हांगा डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी आसा त्याचो मुखेली बसता. ह्या बिल्डिंगेक जर आमी पळयत जाल्यार ही बिल्डिंगूच सध्या डिझास्टर जाल्या फोंडेच्या भशेन. हीच स्टेअरकेस घेया, ही इमर्जन्सी एक्झिट. तुम्ही जर वयर वचून जर पळयत जाल्यार ही इमर्जन्सी एक्झिट हाच्या वयल्यानूच कोण जर सकयल देंवलो जाल्यार तो असो आयलो जाल्यार चड बरो उरतलो. हांगासरल्यान तो चड फोंडान पडटलो अशें दिसता. फोंड्यान पार्किंगाचो इश्यू आसा. हांगाच घेया तुम्ही, हांगासरलो पार्किंगाचो इश्यू पळया. हांगा इतले लोक येता पूण हांगा पार्किंगाची व्यवस्था ना. फोंड्यान गार्बेजीचो इश्यू आसा. तुम्ही हांगाच पळया, फाटल्यान जर गेले तुम्ही जाल्यार वयले नळे काढून दवरलेले अजून आसतले, ते कोणाक गरीबांक दिवपाक जाता आशिल्ले. सगळो कचरो येता थंय पडटा आनी थंयच कोण तरी उजो घालता आनी हीच परिस्थिती फोंडेची जाल्या. सुरेश को मागे बढ़ो, सुरेश को मागे बढ़ो.